हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सक्कड पृथ्वी बांधवांक स्वागत अस आयचे सॅटर्डे स्पेशल सेशनाक डिमन्स इन वृंदावन असुरांचे विंगविंगड वृंदावनाचे विंगविंगड असुर संहार कृष्णान कशी केलेले आणि ताजी मागशी सांकेतिक रूपार अर्थ कसा नस म्हणून आम्ही आज ऐकून घेऊया. हे वार वार जताची इतली चांग दिसता की नेक्स्ट वीक गौर पौर्णिमा आस आणि हे वीक आम्ही वृंदावन कृष्ण लीला नेक्स्ट वीक आम्ही गौर लीला ऐकतली. तशी मुरलीधर चंद प्रभून हे वार वार आमके एक म्हणता पळय अभ्यास कोण रूढी कोण एक हे कोण सोडला कसं म्हणता पळय ते एक टॉक्सिकेशन म्हळ्यार एक कसने दिवस सोडच्या ना खंचे दिवस कसने ऐकून आम्ही देवाल बदी प्रीती वाढवून घेवका म्हणताना आमकां हे संबंध आमी घालेले आसा. आम्ही आजी तांगिलकरान ऐकूया. मंगलाचरण सांगून आम्ही सुरू करूयात. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेशः गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासति गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रथम जानो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परमात्माला चरणारविंदांतू वंदन कोरनु. परमपूज्य गुरुवार्यालय चरणारविंदाल वंदन कोरनु आणि उपस्थित असेल सक्कड वैष्णव वृंदालय भक्तालय आशीर्वाद घेऊन आम्ही आईचे हे कार्यक्रम सुरू करूया. हरी बोल. आईचे बकासुर उद्धार हाजी संबंध पाविले एक श्रील भक्ती विनोद ठाकूर हाने एक सुंदर भजन रचन केलेलं. शुद्ध भक्त प्रति प्रार्थना म्हणून आम्ही 2 मिनिट ते भजन ऐकूया. कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर. कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर. संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हो दूर. आमी ते वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी ना हईबे आमी. प्रतिष्ठा शासी
प्रतिष्ठाशासि हृदय दूषिबे होइबे निरयगामी तोमार किंकर आपने जानिब गुरु अभिमान त्याजी तोमारुच्छिष्ठ पद जल रेणु सदा निष्कपटे भजी निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टादि दाने हैबे अभिमान भार ताय शिष्या तव थाकिया सर्वदा नालाइब पूजाकार अमानि मानद होइले कीर्तने अधिकार दीबे तुमी तोमार चरणे निष्कपटे आमी कांदिया लूटी बभूमि कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजीला कनेक्शन गेली की म्हणून डाऊटच मग हरे कृष्णा आ उरलेलं ऐकतच ना मा ऐकतच प्रभूजी ओके क्लियर असला वही प्रभु माताजीने त्या जय राधा माधवन सूर करता असं जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कांट हेल्प इंटरनेट मध्ये गेले व्हेरी सॉरी सो हे भारी सुंदर भजन श्रील भक्तिविनोद ठाकूरान सांगिल्ले संतू त्यांनी याचन केलेलं सर हे वैष्णव वृंद कृपा कोरका तुम्ही माझवेरी हे अभिमान मिथ्या अहंकार अभिमान वच कदलरी तुम्ही कृपा दृष्टि के नयास का मगलवेरी मुळ कितर मरी
शुद्ध एक संबंध कृष्णा प्रती जोडका दलरी हे दंभ अहंकार वचू का म्हणून त्यांनी प्रार्थना करताची. त्यांनी सांगताची की एक मनशांक मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धी हे जाऊ का म्हणून दिसता. वैष्णव जत्तरी गुरु जत्तरी एक वैष्णव जत्तरी एक अपेक्षा असता. ते अपेक्षाशील निमित्त नरकावच वाट येता म्हणून त्याच खातीर हे पुरा दूर जाऊ का मनाची एक इच्छा का की वैष्णवाला दास जावनस का म्हणून त्यांनी हातू याचन करताची. आणि त्यांनी कसं म्हणताची की एक गुरु असं म्हणून ह्या भावन नाशी त्याग जावन असल्यार त्याग केल्यार हांवें नम्र दास जावन असल्यार वैष्णव वृंदाले तांगेल उच्छिष्ट तांगेल चरणामृत आणि तांगेल चरण कमला धुळी जावन तांगेल आराधन केल्यार जीवन सार्थक जातले म्हणून त्यांनी वैष्णवांक ठाकुरांक प्रार्थना करता असाची. चैतन्य महाप्रभून शिक्षाष्टकमान बरोवन दिलेलं असं की अमाननीय मान देन हे भजनेन तेच म्हणता असाची की म्हाका मान नाका मान म्हाका मेळच की ना दुसऱ्या मान मेळो तशी त्यांनी तांगेले एक याचन हंतू मांडता असाची. आईचे हे आमगेल जे बकासूर उद्धार अस हे भजनेरीची एक अर्थ काढलेला अस. बकासूर उद्धार हे म्हणताना आमकुडगा येता की डुप्लिसिटी एक दंभ एक पाखंडी जावचे म्हणून त्याचे एक सांकेतिक एक हे दिलेलं असं. ते आता मी मुरलीधर चरण प्रभू दुखून ऐकून घेवचे असं की आमगेल जीवनांतू अशी आमकां दिसता की अहंकार असता आणि दिसता दंभ भावना असता ते कशी देवाल प्रीती भजन करताना ते कशी आम्ही उण करून घेवेत त्याचे नाश करून घेवेत म्हणून आम्ही ऐकू येतो. व्यासराय तीर्थ पुरंदरदासाला स्तुती करताना त्यांनी सांगताची की बद गुरु कोण म्हणून तांगेल एक भजनेन तू सांगेल असं. डंब कदी हरी स्मरणे माडी जनरा मुंदे डंब कदी हरी स्मरणे माडी जनरा मुंदे संभ्रमदी तानुंब ऊट बयसी संभ्रमदी तानुंब ऊट बयसी म्हणारी एक कोण असता वैष्णव तो वे कोण तुळसी माळ धारण करून सकाळाने जर भजन करता त्याला माक्ष दुखून तक दुड्ड वट करका की माक्ष दुखून त्याला आलोचन असतं कसं रुची जावण जाव का म्हणून तो वे बदची वैष्णव आणि म्हणता तो बद वैष्णवने कोण कोण हरी कीर्तन करता तोंडारी जिब्बेरी मनांतू पुरा ज्ञानांतू पुरांतू देवाल भक्ती असं रुची असतं ताका बद वैष्णव म्हणताची म्हणून हंतू व्यासराय तीर्थन पुरंदरदासाला स्तुती केलेलंस. म्हणजे बद गुरु लेख कसन एक भावन अस का म्हणून सांगेलस. जाओ आज आम्ही आमगेले एक भाग्य मुरलीधर चरण प्रभूजी आमका बकासूर उद्धारा विषयी सांगचार असाची. तांगेले इंट्रोडक्शन करता जाल्यार त्यांनी स्थित जावन असाची हंतू रासल खेमांतू जाल्यार वर्च्युअली देर ही इज ऑलवेज निरंतर तांगेले खै निवास म्हळ्यार भागवत पुराण कोंकणी हंतू तांणी केदने एनी टाइम 24 hours अवेलेबल असतात. कसने जावो तांगेले मन तन धन त्यांनी एक कोंकणी समाजांक दिलेलं असं. कसने जावो तांणी आमकां खंयचे रुपारी देवाल भक्ती रुची कशी वाडोवं का म्हणून तांणी सतर्क तांणी मात न्ही तांगेली धर्मपत्नी सखीचरण माताजी आणि तांगेली धूर राधिका तांणी केदनेची 24 hours आमगेल खातीर अवेलेबल असाची. खंयचे खातीर तुमकां कृष्णा बगे आयकूंक हांवें भजन आयकूंक हांवें कसन करक हांवें ताजे खातीर तांणी रुची तांणी दिलेलं असं. तांणी चार्टर्ड अकाउंटंट 2004 त्यांनी कृष्ण भावामृतांत आयलेलीची आणि तांगेले एक 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 भारी एक चांग एक हाजे निमित्त आमकां एक भागवत पुराण कोंकणी एक 2 वर्सां झूम लिंकार आमी देवाल विशय आयकता आसाची. आमी तांकां हृदयपूर्वक स्वागत करूया आणि तांगेल करण दुखून आमी बकासूर उद्धार विषय ऐकून घेऊया. आणि सकड एक स्पेशल निवेदन असं वेरी 1 मिनिट प्रभूजी की कोण कोण सण चेडू असं किंवा हडहड चेडू असं तांकां येद्राहाण रप कराया कित्याक म्हळ्यार बकासूर वध म्हणटाना एकदम म्हणटा एडव्हेंचरस असं. कशी देवान कृष्णान सांज जावन धोड बकासुरा वध कशें केलेलें आसा कशें विंगड देव देवता येवन आक्रमण करताची जाल्यारय तांगेल कांय पावना. हे भारी चंद्र तेरी मुरलीधर चरण प्रभूजी नाम सांगचे आसा. ताका सकाळांक येद्राहाण बेसकरायाची आणि भारी रुचिरी ध्यानपूर्वक गंभीरपूर्वक हे ऐकायाचे. हरे कृष्ण. वेलकम प्रभूजी. हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. मस्त धन्यवाद तुमका. अर्घ मनशाक गोडेर बस करून वसरा म्हूण सांगचे पिलावरी जाल्यार प्रयत्न करता गुरु महाराजाले स्क्रेस राधाकुंड प्रभूजीले
आणि आमगेले फाउंडर आचार्य जावन आशिल्ले डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद आमगेले मिकेल माम जावन आशिल्ले हिज ग्रेस लेट गोविंद रामदास तांगेले धुव आणि बाबाजी हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभु आणि हर ग्रेस जननी माताजी तांगेले अनुग्रहान कृष्ण भावनामृतान देवचे एक अवसर मेळ्ळलो आसमा आमकां तांगेले मुखांतर वाट दाखोवन दिल्लो आसा तंतू थोडे प्रयत्न करता आसाच की पुरा भक्ता तांगेले कशी विप्रसदामा प्रभु तांगेले फुल फॅमिली आमकां सपोर्ट पुरा भक्ता तांगेले वय करता आसाची मस्त वरिष्ठ जावन आशिल्ले भक्त आसाची ऑनलायन आणि मस्त रिलेटिव्स संबंधी पाची अक्का पुरा ऑनलायन आसाची भयण्यो तांकां पुरा तांगेले प्रार्थना मागून घेवन अनुग्रह मागून घेवन आयचे सेशन सक्सेसफुल करूंक प्रयत्न करता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಾತುಗಳು ದಂಚಿ ಸ್ಕಂದಾಂತು ಇಕ್ರಾ ಅಧ್ಯಾಯ 48ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಅಶಿ ಸಂತಾಸ್ಕಿ ಸವೈಭಕೋ ನಾಮ ಮಹಾನ್ ಅಸುರೋ ಬಕರೂಪಧೃ ಆಗತ್ಯ ಸಹಸ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಂ तीक्ष्णतुण्डोग्रसद्बली सवैभको नाम महान् असुरो बकरूपधृ आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोग्रसद्बली अजी अर्थवश्यस की एक होड एक जीव तज नाव बकासूर म्हणून ते बद्ध जीव एक असुराल रूपार येवन तजे तीक्ष्ण जावनशील चोंचीन कृष्णाक गिळता म्हणून अर्थ संगीत या श्लोकान बकासुरा विषय या अध्यायांतू भारी छंद जावन सुखदेव गोस्वामीना परीक्षित महाराजाक सांगून दिता आता
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिन्निति नामिने। गुरु महाराजाला पदारविंदांतू नमस्कार कोरनु. आजचे विषय अंतू भारी चंद जावनशील ये बकासुर उद्धार लीला श्रीमद् भागवत मातुगुनु आमका ऐकूचेक प्रयत्न करूया. अंतू श्रीमद् भागवतम अंतू मस्त नमुनेचे लीले देवाल संगीलस तेवई धंच स्कंद अंतू आम्ही कळले मस्त वरिष्ठ जावनशील बघता त्यांनी आता मुखार सुनी ऑलरेडी जल्लले संगीलस कंचे डेमन्स इन वृंदावन सीरीज अंत त्या इत्तिमिति नमक मिळतं असं डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी तशी जनन्यक तनी पूरा भारी चंद कोरनु एकक लीले आमका सांगून दिलेलं असं. फुडली वार डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीन हाजी सारांश रिकाणी सांगितलं असं केशीलानी बकासुराला जाल्यार आजी विस्तृत जावन आम्ही सांगूक ते प्रयत्न करूया. हे श्रीमद् भागवतम ऐकूचेची आमका भारी एक लायक अवसर. 12 स्कंदांतू 13 अध्यायांतू 18 श्लोकांत अशी सांगतास की श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्याम् अविष्कृतं तशृण् सुपथन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः. श्रीमद् भागवतम म्हणल्यार हे अमल पुराण आमका असल एक अवसर मेळ्ळा की ऐकूचेक. ते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सांगतास की इट्टी लायक जावन यस्मिन् पारमहंस्यम एकममलम ज्ञानम परम गीयते. कसले इतली शुद्ध देवाले दैवीक जावनशिले ये ज्ञान वैष्णवा तांकां आशिल्ले भितरी प्रिय म्हूण हाजे काही वो दैवीक ज्ञान आमकां विंगड मेळूं ना. कोण श्रीमद् भागवतम श्रवण करत की ताजे तागेले जीवनांतू आचरण करत की तांकां खंडितच देवा लेगी मागशी वचत म्हणून हे श्लोकांतू सांगता आसची. आमकां आयचे सेशन येवचे 40-50 मिनिटांतू 4-5 एरियांत डिवायड करूया. हे डिवायड अशें केलेलें आसा की समयात की हांव प्रयत्न करता कंच कशी वचका म्हणाले. श्रीमद् भागवत मातुकून कळलेलें आसा या बकासुरा कृष्ण पुस्तकांत तुकून कळलेलें आसा. तदनंतर गर्ग संहिता तंत तुकून उल्लेखाक एक काणी कळलेलें आसा. भक्ती रसामृत सिंधू रूप गोस्वामीले तंतू हाजी बेकाय कसो उल्लेख केला म्हणलें आम्ही ऐकूचे प्रयत्न करूया. भगवद्गीतेंतू हांतू कसं सांगला म्हणलें ऐकूचे प्रयत्न करूया. त्यानंतर वैष्णवा पुस्तक आणि जीव गोस्वामीले गोपाल चंपून कसं सांगितलं म्हणलें याची पूर्ण श्रेय हे आचार्य तांगेले तुकून हे वेद पुराण तुकून कळलेलें आसा. सुरवेची पाठांतू आम्ही चर्चा करताच की इत्मितीन कृष्ण वृंदावना पाविल्ले आणि वृंदावनाच ते अति सुंदर जावनशील जागो ताजी विवरण करूंक प्रयत्न करूया. तदनंतर बकासुरा लीले कसं म्हणून आमकां मनाक व्हरून घेवया. मागीर बकासुराल फुडली जन्माचे
कसं सांगला गर्ग समेतान तू म्हणाला ऐकूचे प्रयत्न करूया. त्यानंतर भक्तिविनोद ठाकूरांना हाजी विषय माताजीन सांगिलवरी सुरवेरी थज्जाय एक भजन सांगितलंस भक्तिविनोद ठाकूराला. त्यांनी ॲप आणि विंगड आचार्य त्यांनी कसं हाजी मितीन शिकू कडका म्हणाला सांगितलंय ऐकून एंड करू का प्रयत्न करूया. वृंदावनांतू कद्रीवन म्हणाला जाग अस कदिरवन थई कृष्ण बलरामू आणि पूरा गोपा त्यांनी तंगेला आनम मालोट राबून कोरना शिलेची. एक पंता ताजी फुडे गोकुलांत असताना मस्त असुरा तंगेले कष्ट पळोवन नंद महाराजाक आणि पूरा गोपा तंगेले अन्नाक या दिसते की ये गोकुल म्हणलं जागो सम नामू कृष्णाक आणि बलरामाक आणि पूरा चरडूक असुरेन केदनाय कष्ट दिता कसं करच्या बा म्हणून आलोचन करता आशिल्लेची. तेन्ना तंगेले मुख्य जावन आशिल्ले उपनंद थानी कसं करताच म्हळ्यार ताणें सांगताची पळय पूरा जाणाक हांव एक सोल्युशन दितास कसं कोरका म्हळ्यार या चेडूक घेवन पूरा आमगेले परिवाराक घेवन हांग दुखून सोडून वचया. खंय वच्चे नंदेश्वराच्या न्ही महावना मध्यंतू वृंदावना म्हळ्यार जाग आसा त्या जागेंतू आमकां होरया म्हूण सांगून तांणी गोकुल सोडून पूरा वृंदावनांत येताची. त्या वृंदावना येवन जेताची येताना भारी चंद दृश्य दिसता तांकां. इतले म्हळ्यार अति सुंदर जावन आशिल्लो तो जागो. कशी दिसता म्हळ्यार तंगेले पूरा ಹೊಡೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ आणि चंचंद फूल आणि गाय आणि अन्य मृग पुरा तेथा येता बतसची. इतली सुंदर दृश्य की वृंदावन पळयतनाची मस्त तृप्ती जाता. आमकां दिसू पुरो आमी वृंदावन वतना इतली लायक जाग म्हूण दिसू पुरो. कृष्णनी बलरामो सनू चरडू आशिल्ल्याची. तंगेले कौमार स्टेज आशिल्ली तंगेले प्राय पौगंडान पावनी जाल्यार फुडली पंता डॉक्टर विश्वरूप्रभूजीन सांगिल्ली काणी ऐकून आसता तुमी की अगासुरवध जावन ब्रह्मविमोहन लील जातना नेक्स्ट विश्वरूप्रभू काणी ऐकता तुमी पळयचे. त्या 5 वर्सां चल्लो 6 वर्सांत डायरेक्ट पाविलस म्हणून कौमार तुकून पौगंड एजांतू तयारी पावताची. तेंची त्या भारी चंद जावन आशिल्ले ह्या वृंदावनांतू आमी कशी कोरका म्हळ्यार इतली चंद ह्या जागेर कृष्ण परमात्मानी बलरामू खेळणू कोरनू आशिल्ल्याची. कोणालोटू पूरा गोपा तंगेलोटू. तंगेले उल्वणा कशी आशिल्ली म्हळ्यार सनू सनू जावन मथूर मथूर जावन आशिल्ले. सम अक्षरताय येना आशिल्ली तांकां येतना. ते जागेर तांणी चंद कोरनू तांगेले कोळल पुरा घेवन खेळणू कोरन आशिल्ल्याची. कृष्ण आणि बलरामू कोळल घेवन तेता येता रुक्का म्हळ्यार बैसून आशिल्ल्याची. आणि सुत्तमुत्तू तांगेले पूरा गोपा तांणी कोण सकट आसपूण गोत्तस की तुमकां श्रीदामा सुदामा वसुदामा श्रोतकृष्ण किंकिणी पुंडरीकू तशी पूरा मधुमंगल पूरा जण ಒಟ್ಟು कोरनू खेळणू कोरन आशिल्ल्याची. कशी खेळताच आशिल्ले तांणी कसं करता आशिल्लेच म्हणल्यार तोरगाणू आंब्याक व्हरता आशिल्ल्याची. सानास्तर उडगासस की
देवस्थान बघला अंतू कार्तिक पौर्णिमेक सगळं आमकां ओट्टू चढू म्हाका ओट्टू पेटोवचें आसा तेन्ना कसं करताची पुरा चेरकी ओट्टू जेवन सांगताची पळय सकाळ तुकून राती त्या असं कसं करचें आनंद तांगेले तितले भजन करता आसाची भायर वचया पूण देवस्थाना बघले भायरी आंबे रोक आशिल्ले ते आंबे रोक आंबुली जतन फात तोरविंचे लायक आंबुली मेळटा आशिल्ले ते पुरा जणांक चाबून कोरून ओट्टू वांटून घेवचे आशिल्ले तशीच कृष्ण ತಂಗೆಲೆ ಪೂರ ಗುಂಪು ಜಾವನು ಶ್ರೋತಕೃಷ್ಣಾಲೊಟ್ಟು ಮಧುಮಂಗಳಾಲೊಟ್ಟು ಪುರ ಹತ್ತೋರ್ವಿಂದೋನು आंबुली पुरा काणू खाता आशिल्लेची त्यानंतर कसं करता आशिल्लेच म्हणल्यारी तांणी आमकां टीव्हीन बारीकूश आशिल्ले गेम आसा कसो ते फुटबॉल ते फुटबॉल तांणी खेळटा आशिल्लेची कृष्णूय बलरामूय ते कंचन करता आशिल्लेची वारी घाल्लेले फुग्गो या बॉलान न्ही ताजे बदलाक आमलकी आनी बेलाचे फलान तेता येता उड्डोनु पायान मारनु कोरनु हासूनु श्रीदामा ते येता उड्डे तू येता कर रे छोटा कृष्णा म्हाका दीनी म्हण सांगून बॉब मारनु तेता जावनु कोरनु खेळता आशिल्लेची त्यानंतर ते पूर जाताना कसं करता म्हणल्यारी ओली घेवन येईल फांग करून घेवन मत्ते पुरा कान घेवन कशी करता आशिल्ल्याची आंबे आंबे गाई बैलू शेजर करता आशिल्ल्याची ते तळे लढाई मारनो आनी व्हडली बॉब मारता आशिल्ल्याची तेन्ना पुरा जाणांक भारी खुशी जाता आशिल्ले त्यानंतर पुरा मृगा पुरा पळोवन पक्षी पुरा पळोवन तांकां कशी अनुकरण करचें पळयता आशिल्ल्याची चंद भोर ताची मागशी वता अशें करून मागशी पळयतना यो यो थंय आसा गायक पळोवन अंबे अंबे करून वाघ उसगड आसता आशिल्लो दूर दूर दिसता आशिल्लो करता आशिल्ल्याची रुक्कारी चंद पक्षी पुरा बसता आशिल्ल्याची काय कशें करता कोकिले तेन्ना श्रोता कृष्ण आनी कृष्ण कसं करता आशिल्लो तेन्ना आमकां कसं दिसता आशिल्लें पुरा चेडू बारी चंद कोरून बारी नमुनेरी खुशी पावन खेळनु कोरनु पळयतना आमकां दिसू पुरो हे कृष्ण आनी बलराम मनुष्य बरी करता आसाची पळोवन बॉब मारता आसाची बॉल खेळता आसाची अनुकरण करता आसाची पुरा गायक कुक्कूक वग्गाक पुरा पळोवन असो लेखक कृष्ण म्हणटा आमकां पूण हेका पण आमकां दिसू पुरो जाल्यारी आमी मना करून घेवका की साक्षात परमात्मो हे मनुष्य रुपारी छंद करून वृंदावनांतू येवन खेळनात आशिल्लीची त्या वेळारी फुडली पंता फुडली क्लासा कळ्ळली वरी एक वस्त्राल रुपारी एक असुर येता आनी तांगेले वस्त्रां ओटू मेळून घेता तेन्ना कृष्ण बलरामाला सांगता बलदेव अण्णा पळय ते वस्त्र पळयले ते असुरू आनी कसं कर म्हळ्यार हळू वचून ताजे मागशी पाय आनी ताजे बाल दवरून सूत तुकाणू उडोवन सोडता खंय उडोवन सोडता कापाती म्हणलेले रुपकारी उडोवन सोडता ते लागून ते असुरू तोग पडताना ताजे रूप भारी विकृत जावन आशिल्ले असुर रुपार पळोवन मोरून वता तो तेन्ना पुरा जण म्हणटाच की कृष्णा हरी बोल तुम्ही भारी लायक केला कृष्णा तुका मस्त मस्त धन्यवाद आसा यशी जावका ताका असुराक मान गेल्ली तू चंद जाल्ल्या म्हाका खुशी जाली कृष्णा म्हूण सांगून ताका पुरा गोपात नेवन फटोवन धरताची त्या वेळारी सकाळची खाण जाल्ला मात्र
खाण जावन कृष्ण आणि बलरामू ह्या वस्त्र घेवन एक जवळ म्हणताची उद्दारापची कडेन येताची भारी छंद एक वातावरण आशिल्लें थंय थंय पूर जण ओट्टू करून बसताची खेळणू कोरनू सकाळची कापी जाला खाण जाला आता कसं करचें म्हण सांगून तांगेले कोळल घेवन वाजिता आसाची बाकी पुरा गोपातांनी ते आयकता आशिल्लेची सारी ग म पदा नी सा सारी ग म पदा नी सा अति सुंदर जावन आशिल्ली आहे कृष्णाले कोळला तुकून आयकतना पुरा गोपा तांकां मनांतू कृष्ण भावनामृतांतू अति संपोती मेळटा तांणी तेज्यात तेजी तांगेल गाय वस्त्र पुरा उदक पिवन ते तटाका तुकून भायर येताची आनी आनी पुरा गोपातांनी कृष्ण बलराम पुरा वचून थंय तुकून भरपूर ते शुद्ध जावन आशिल्ले उदक पिताची ते पिवन हळूची पळयतनस की एक आश्चर्यजनक जावन आशिल्ले एक जीवन येद्दी व्हड की ते जीव ताका पळयतना कसो दिसता म्हळ्यार एक गुड्डेचे तुदी कशी मिंच लागून पडला की तशेंच ते तितली व्हड आशिल्ली ते पळयतना ताका भडकावरी ताचे आकृती ताचे चोंची कशी आसा म्हळ्यार कोक्करे वरी आशिल्ली चोंची ताजी देह डक्का कसं म्हणताची बातकोळी वरी आशिल्ली आंग आनी ताजे बीक्स म्हळ्यार चोंची कोक्करे वरी तितली व्हड एक जीव पळयतना सगळ्याक भारी आश्चर्य येता येद्दी व्हड आंग घेवन हेता वतच ते कृष्णाले पाविलेची ते चोंची कान कृष्णाक खावचे येता तेन्ना वितनीक आनी कल्वनीक म्हणटा कृष्णा खायो रे तू खात तो बहुत थंय तुकून उगी वाचा म्हण सांगून भोब भरता आशिल्लेची तांकां अशी आश्चर्य जाता की कसं करता बा येद्दो जीव असुरा रुपार येवन कसं करता म्हण सांगून पळयता आसतना पळोवच भितरी बकासूर येवन कृष्णा गिळून सोडता बलरामानी पुरा गोपा तांकां बोध चुकील वर जाता अशी जात की असल एक दृश्य कशी पळोवचें बा आमगेलो खेळ कोर नाशिल्लो कृष्णाक हे बकासुरान गिळून घेतले कृष्णा कसं करचें म्हण दिसता असले आश्चर्यजनक लक्षण भावविभोर जावन भय दुःख आणि क्रोध जाल्लेरी अशी जातकी भक्तिरसामृत सिंधूंतू मरणा विषय 30 अध्यायन सांगू आसा तंतू असुराले उल्लेख दिवचे आसा की बकासुरान कृष्णाक गिळतना पूरा गोपा तांकां असल एक सिट्युएशन आयिल्लें म्हण सांगू आसता तूं उल्लेख दिवचे आसा की असल घोर जावन आशिल्लें एक दृश्य पळयतना तांकां पूरा विसरून वता
जलेरी तंतु कसं सांगला की श्रीला प्रभुपाद स्वामी ना भक्ता असल घोर अवस्थारी कृष्ण भावनामृतांत अशील मितीनं मरणावळर्थाई ತಂಗೆಲೆ ದೇಹ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜವೋ ಥೈಯಂಗ್ ಕುಡ್ಕ್ ಜವೋ ಡಿಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಜವೋ ಚಲ್ಲೇರಿ ತಂಗೆಲ್ मन अंतू हृदय अंतू कृष्ण लुडगासू केदनाय असता म्हणून प्रभुपाद स्वामींनी सांगितलं कृष्ण ತಂಗೆಲ್ मन अंतेवनु कृष्ण लुडगासू कड़ैता म्हणून रूपा गोस्वामीन सारस्वत ब्राह्मण कुलांत असचे रूपा गोस्वामीन भक्तिरसामृता सिंधूंतू हज्जे उल्लेख दिलेला असले एक अवस्थे शून्यता असताना पूरा मनशात अंक येता अर्जुना काही पळयतना असं सिच्युएशन येईल असं केदना अश्वत्थामान ब्रह्मास्त्र सोडताना आमका हळू मग शिकाण हिंदेव्या कसं जगता कृष्णाक घेऊन केला मू बकासुराल तोंडांतच मू कृष्ण बकासुराल तोंडा तुकून कसं करत म्हणल्यारी तगेले एफर्जन्सान अति तीव्र जावन आशिल्ले हुंसाणी सूर करता त्या हुंसाणी बकासुराक सैसूचे जायना उज्जे कसं की चड हुंसाणी कृष्णाक तोंडा भितर तुकून हे हुंसाण सैसूचे जायना तिले बकासूर कसं करता म्हणल्यारी तडपडता कसले करू जायना ताका आमकां दिसू पुरो कृष्णाक केदनाय अति मथुरा म्हणलेलो आसमू इतली सुंदर रूप आसमू कृष्णाले इतली सुंदर मुखारविंद आसमू कृष्णाक चंद कोण आस परम पुरुष मू कृष्ण साक्षात प्रसाद म्हाका महाप्रसादे गोविंदे म्हणटाचे मी अति सुंदर जावन प्रसाद तसले प्रसाद जावन श्री कृष्णाकाची ताणे बकासुरान गिळला तेन्ना कशी ताका हुंसाण लागचे म्हूण आमकां दिसू पुरो वल्लभाचार्यान अति सुंदर जावन मधुराष्टकमा सांगिल्लें आसा अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरादपिते अखिलं मधुरम् इतली चंद जावन वल्लभाचार्यान सांगतास की कृष्णाल ते ओंट भारी मधुर ते नयन ते मुखारविंद ते हास्य हृदय पूरा अति मधुरस ते मधुरशील इत्तिमितीन बा बकासुराक जायना म्हणलेले ते जायना म्हणलेले उल्लेख श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान भगवद्गीतेंतू एक श्लोका मुखांतर आमकां सांगून दिला 4 अध्यायांतू 11 श्लोक अशी सांगतास की ये यता मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा ये यथा मां प्रपद्यन्ते कौन मक्का सरेंडर जत की तनका आव
पावता म्हणले कोण कृष्ण भावना म्हणतात अस्की अर्जुना तांका हांव मिगेल स्वरूप दाखयता हें आयकतना आमकां दिसू पुरो इत्तिमितीन म्हणल्यार आमकां कळटा बकासुराक इत्तिमितीन कृष्णाले ते रुची ते मधुर जावन आशिल्ले दिसनी म्हणून बकासुरू आश्रय पावले कृष्णाले सरेंडर जाल्ले ना कृष्णाकच खावचे आयला इत्तिमितीन तागेले संग कंसाले पूतनाले आनी अगासुराले तसल एक संगांत आशिल्ली मितीन वायट संगांत पळोवन तागेले मनांतू एक चूरू कृष्णा बगेन तू मोग नातिल मितीन ताका तागेले इतली प्रिय जावन आशिल्ले कृष्ण तागेले लाग घेतन ताई ताका ताजी हुंसाणी सैसूचे जायना घडेरी हुंसाण सैसूचे जायना तिले बकासुरू कृष्णाक ओंकून घालत भायर कृष्ण तोग्ग पडलेले कोडले नांचू सूर करता ते नांचू सूर केलेले कोडले बकासुराक मस्त कोप येता मिगेल थंड कोण उड्डून नांत गियो तागेले तीक्षण जावन अशी चोंची घेवन मागशी धरूक करूक तेन्ना कृष्ण कसं करता म्हणल्यार तागेले दोन्ही चोंची एक हातान एक सायडान तू अनेक हातान अनेक सायडा दवरून ताका दोन्ही कुडकी करता आनी उडोवन सोडता तांच्या स्कंदांतू 11 अध्यायांतू 51 श्लोकांत ताजी विवरण जाता आसा अति सुंदर जावन कशी ताका भाग केला की बकासुराक एक तृणाक आमी तण म्हणटाची ते तणाक कशी त्या करताच की पिंदून एक सांचरडो कशी तण पिंदून दोन कडेन उड्डयता तशीच कृष्णान यद्दी व्हड जावन आशिल्ली बकासुराक ताजी चोंची पिंदून उड्डयलेलो आसा जीश मारलेलो आसा पूरा जण म्हणटाची श्री कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण भगवान की जय म्हणून पूरा गोपातांनी देवता त्यांनी वयर तुकून मल्लिका फूल तांगेले वैरी घालताची प्रार्थना करता आसाची हे कृष्णा म्हण सांगून इतली चंद जावन तांणी कृष्णाक लाग घेवन फुटोवन दवरून कृष्णा आमकां भंय जाल्ली रा कृष्णा श्रोता कृष्णा तूं इत्ते भित्तस हांव आसना म्हळ्यार बलरामण्णा ते भंय जाल्ल्या गुत्तस पळय तुका बलरामण्णा वयवण्णा म्हण निमगयता बलरामण्णा हसतस अति सुंदर जावन आशिल्लें कृष्णाल ते रूप पुरा गोपातांक पळोवन संतृप्ती जाता कशी आस की भारी भारी सुंदर जावन ब्रजवासितांनी हे पळोवन कद्री वनात तुगून मागशी वतना ब्रजा वतना कृष्णा बगेन तूं पद म्हणता वता आसाची आमी ते पद आयकुचे वताची कसं पद गोतस गोपाला चंपो तुकून जीवा गोस्वामीन सांगिल्लें आज क्लास चल्लेले कूडले सांगू आसा हर्रे साधिका भाव माताजी ने पूरा जन शिकयलेलो आसा गिरी पूजेयं विहित केन वत्सबकासुर हननं येन गिरी पूजेयं विहित केन व्योमाघसुर मरणं येन कोण म्हणता असाची गोपी त्यांनी कृष्णाला वर्णन करता अस कोण गोवर्धन पर्वत उकळले यो बकासुरा मारलेल व्योमासुरा मारलेल अगासुरा मारलेल वत्सा मारलेल म्हणून एकच निमगयता असाची ताका उत्तर दिता अस एक नंतर एक ते अति सुंदर जावन आशिल्ल्या गीता मुखांतर आमकां मागीर आयकुया हांगा आमकां दिसू पुरो साक्षात कृष्ण परमात्मा तांगेले हे रूपान
ಆಗ ಲಗ್ಗಿ ಮೇಳ್ನುತಾಯಿ ಇತ್ತಿಮಿತಿನ ಬಕಾಸುರಕ ಮೋಗಿ ಏನಿ ಅಶಿ ಬಜಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಬಕಾಸುರಕ ಮಣಂಕು ದಿಸು ಪೋರೋ ಹಂತೂ ಗರ್ಗ ಸಮಿತ ಅಂತೂ ಸಂಘವಸ್ಕಿ ಅಜ್ಜೆ ವಿವರಣ್ ದಿವಚಸ ಗರ್ಗ ಸಮಿತ ಅಂತೂ सुरवेच स्कंद अंतू चारी अध्याय अंतू चारी वॉल्यूम अंत पंचाध्याय संघ जाजली मुनील विषय एक मुनी अशील के नारद मुनी ना कोणाला संघ म्हणणारी बहुलाश्वाला संघ बहुलाश्वाला की कहाणी सांगताना बहुलाश्व दिसत की पण गुरुवर्या नारद मुनीला निमगे तस गुरुवर्या इत्य कोण अशील असुर बकासुरू तकित्ती मितेना बदकोणील रूप म्हणलेले मागीर कृष्णाले कशी पावलो तो म्हणून निमगे तस तेन्ना नारद मुनी सांगता म्हळे राया तुमकां आयकुची आशेस की काणी उत्कलाले ओके उत्कल म्हणलें रायू तेगेले नेचर वाइज तो असुर आशिल्लो हैग्रीव म्हणलें तेगेलें पूत उत्कलो कशी करता म्हणल्यार ताका मस्त अहंकार आशिल्ले पुरा देवतांक सोलवला आनी इंद्राले सात्य चोरला तेन्ना कशें स्फूर तागेले अवस्थे कितले अहंकार स्फूर ताका की हांव पुरा जाणां मारला पुरा जाणाले राज्य मिगेल हातांत आसा म्हूण तेन्ना ते दंबानी दर्प घेवन तो हंत आशिल्लो पुरा जाणां कश्ट दिवन एक दीस या उत्कल असुर कसो करता म्हळ्यार जड किदोरचो एक बड्डे आसता म्हळ्यार ताका हुक म्हणटा फिश हुक ते बड्डे घेवन जाजली मुनीले तेगेले घरा लेक आश्रमा लागीं व्हरता आशिल्लो ते आश्रम खंय आसा म्हळ्यार गंगा तटांत आनी समुद्रा कडेन आसता थंय एक तटाकांतू उद्दाराबिल कडेन मस्त झडकी आसा पळयतना त्या उद्दाराबिल कडेन आश्रमांतू जाजली मुनीला आश्रमांतू मस्त झडके तेता येता वता आसाची कोणेय कसले करनाच न्हू थंय लागीं वचून फातराला वचून बसता तो तेन्ना ताका कळटा की तेच्या आश्रमवासी पळयतना हांगा हे झडकी धरचे सोनाची म्हणले फॉरबिडन कसं म्हणटा जी निक्षेप केला म्हणून कोणेय कसले धरू ना आश्रम जलल मितिना छलेरी असुराले मन नवे आमगेल मन अशें नक्क म्हणल्यार करचें नक्क म्हणल्यार पुरा कोरका इतले मितिना आमगेले मनांतू ते कळंक आशिल्ले मितिना तसले इच्छे हे उत्कला आशिल्ले उत्कल कसं करता म्हळ्यार ते बड्डी करता एक झळके धरता तोंडा घालता आनी एक झळकी धरता तोंडा घालता तशी एक झळकी धरून मागीर थू करता आसता ते पळयतना थंयच्या आश्रमा जेवणा परत दिसता कसं करता यो अंग येवन असले नमुने व्यवहार करता इथे वेळाना जाजली म्हणून मनी त्या वाटेन चमकून येता असं तेन्ना पळयलेल्याची जाजली म्हणी कोप येता जलेरी उत्कलो जाजली म्हणून पळोवन ताई असले व्यवहार राबयना जळकेक दवरून खेललवर करता कूडल्यार जाजली म्हणी ताका शाप दिता ते शाप मेळ्ळेले कूडले हे उत्कल रूप बदकोळी जाता बकासूर म्हणलेले बदकोळी तेन्ना उत्कला कळटा की यो भारी चुकी केल्ली मुवा तेन्ना उत्कलान म्हणून आसा ती सुंदर जावन उत्कल उवाच न जाने तपश्चंदम मुने मां पाहि जाजले साधूनां भवतं संगम मोक्षत्वरं परम विदु
हे जाजलम म्हाका तुमगेले होडपण कोत नाशिले मुनिवर्या. तुमगेल तसले अनुग्रही जावन आशिले ऋषी मुनियल तुमगेल नंता शरण नंता विंगड कसल अस म्हाकशी देवाला पावचे एक वाट मोक्ष मेळो वाट म्हण सांगून म्हाक गुणगेत की आनी असल चुकी करना म्हण तांगेल पायी अर्पोणू साष्टांग नमस्कार घालता. आणि तागेल मन मस्त दुःख जाता की असल चुकी केल्ले तेव्हाय हे मुनिवर याले चुकी केल्ले. मस्त नंतर मुनिवर्या तांकां पाप दिसता. तांणी सांगताची मुनिवर्या तांणी नारद मुनीन सांगू अस मुनी तांणी तांगेला मागून घेवन तांगेल सेव केल्ली म्हण जाल्यार तांणी शिक्षी तांकां वापस काडूं जायना जाल्यार तांकां ताजी प्रायश्चित करूं जाता म्हूण तांच्या आजली मुनीन सांगू अस. व्यवस्वंतरे प्राप्ते है अस्य विषमते युगे त्वापरन्ते भारतेऽपि मथुरे व्रजमण्डले परिपूर्णतमा साक्षात् श्रीकृष्णो भगवान् स्वयं वृंदावने गवं वत्सं चरण विचरिष्यति. कसं सांगितलंय आम्ही त्यावेळी ऐकलं कहाणी. वैवस्वत मनवंतरांतू 28ನೇ युगांतू कंचे द्वापर युगाचे कडेची भागांतू खई भारतवर्षान खई मथुरा म्हणलेल्या जागेंतू व्रजमंडलांतू थंय कोण येता असं जाजले मुनी सांगता असं साक्षात श्रीकृष्ण परमात्मा येवन भक्ता तांकां वत्सपाला रूपेरी वृंदावनांतू येवची वळारी तुका उद्धार करता म्हूण सांगू आसा. हे सांगून जाजली मुनी तांकां प्रायश्चित्त दिता. तशी हे बकासुरा म्हणलेले तांगेले रूप जाल्लेले असं लेख तंतु सांगू अस की कडेरचंतु हिरण्यकशिपु दैत्य जावन आशिल्ले हिरण्यकशिपुक्ताई शापमुक्त जायनी शाप मेळ्ळेलो आसा जाल्यारी तांणी तांकां कृष्ण भावनामृतांतू असुर रूपे रे असुर जावन आशिल्ले तांकां कृष्णान मोक्ष दिलेलो आसा. तशीच बकासुराकय असो लेख मोक्ष मेळटा. आता आमगेले आमकां दिसू पुरो शिला प्रभुपाद तांणी श्रीमद भागवतमांतू 4 स्कंदांतू 18 अध्यायान सांगोस की 20 श्लोकाचे तात्पर्यांतू बकासुरा विषय सांगोस. ते कशी सांगोस म्हळ्यार बकासुराक रूप चेंज करू कशी जाल्ले म्हूण किम पुरुष लोका म्हणाले जाग असते 4 स्कंद धनचे 18 अध्याय 20 श्लोकांतू किम पुरुष लोका. ते किम पुरुष लोकांतू मस्त नमुने मायाजाल करू जाता म्हणून ते कशी जाता ताका इशिता म्हणलेले शक्तीन करू जाता. आणि ते कोण करचे म्हणून सांगू असं असुर प्रवृत्ती आशिल्ली तांणी योगा मुखांतर असले सिद्धी अर्जित करून असल रूप धारण करू पडोचे असं. तेन्ना आमकां दिसू पुरो कृष्णानच असल योग ते सड सांगचे आमकांय तशें करू जातवे. आमी चुकी केल्यारी असल कसले करू नजवे म्हणून भक्तिविनोद ठाकुरान हाजे विशयांतू छंद कोण सांगून दिला की बकासुरालंतू तंतू टीचिंग्स ऑफ प्रिवियस आचार्यास मला सांग पॉइंट्स आसा. भक्तिविनोद ठाकूर शिला प्रभुपाद स्वाम्यान
आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वाम्यानं कसं सांगला म्हणाल आमकां पळोवया. भक्तिविनोद ठाकूर त्यांनी सांगता असच की बकासुरा रेप्रेसेंट्स, कसं रेप्रेसेंट करता असं वंचना भाव, डिसेप्टिव्ह बिहेवियर, फटिंगपणा, डुप्लिसिटी आणि डंब, हिपोक्रेसी. ताका उदाहरण बकासूर म्हणून सांगता. कृष्ण परमात्मो ये आसुरी जावन आशिल्ले भाव प्रार्थना केलेरी आमगेल मन आतुकून वंचना भाव, फटिंगपणा, दंभ पुरा घाण घेता आणि तांगेले हंतू सर्व आश्रय घेतलेरी, सरेंडर केलेरी कृष्णाक हव्यता म्हणून सांगून दितास भक्तिविनोद ठाकूर. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी सांगवस की वैष्णवाला प्रथम जावन आशिल्ले एक क्वालिटी कसं जाय म्हणल्यारी सिंप्लिसिटी म्हणून. भारी सिंपल जावन आसूं का म्हणल्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर शिकयता आसाची. श्रीला प्रभुपाद स्वामी सांगता असच की सिंप्लिसिटी म्हणल्यार कसं लाय म्हणून. सिंप्लिसिटी म्हणल्यार फटिंगपण आसूं नज. फटिंगपण म्हणल्यार कसं लाय आमगेले मनांत एक असताची आम्ही सांगचे विंगड असता. वंचन म्हणल्यार दुराचाराचे विंगड एक लक्षण. भावचकित जावन आशिल्ले आमगेले मनांतू एक बघताले मनांतू अशी दिसू पुरो की आम्ही या चुकी करतना यमाई कृष्ण लीला आमची पुढे असुरान त्यांनी केला नव्हे हांव केल्ले कसं चुकी आसा म्हणून. ते भारी होड चुकी तशी आम्ही लेखूक नज. आमगेले प्रथम जावन आशिल्ले भक्त जतना कसं आसका विश्वासांतू आसका. आमी सरळ जावन केन्नाय विश्वासू फट्टी संगनतिले आसका. आमगेल जीवन अति ललित जावन आसका आणि प्रेमपूर्व जावन आसका आणि पुरा वैष्णव तांगेल ಒಟ್ಟು सत्यसंध जावन तेता येता व्यवहार आसूं म्हणलेले श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यानं आमकां सांगून दिल्लेलो आसा. आता आमकां हांगा बकासुराले हे अति सुंदर जावन आशिल्ली लीले विरामदेवचे फुडें आमी हांतू कसं सकळ शिकल्याची म्हणाल पळोवया. सुरवेरी श्रीमद भागवतमातून श्रीमद भागवतमा विशयाची बदलेरी ताजे काही होड ग्रंथ ना म्हणाल आमी शिकल्याची. साक्षात सुखदेव गोस्वामीने सांगून दिलेलं वरी. दोन्हीच्या बकासूर लिहिल्यान्तू कसं सकड आमगेल मन आतुकून शुद्ध कोरका कितले सुंदर जावन आशिल्ले कृष्ण सो आमगेल मन अंतकळंगस म्हणजेलेरी आमकां ते स्वीकार करूंक भारी कश्ट पडता म्हणून शिकून घेतले आसा. आमी केन्नाय वार वार आयकताच की श्री शिक्षाष्टकमांतू चेतो दर्पणमार्जनम भावमहादावाग्निर्वा. ये कन्नाडीशे आशिल्ले मनांतू शुद्ध कोरका जाल्लेरी केन्नाय पुसून जप कोरका म्हणलेले. ते जप करचे आमकां अति प्रामुख्य जावन आशिल्ले एक कार्य. कृष्णाले लास्ट जावन आमी कसं शिकिल म्हळ्यार आचार्य त्यांनी हज बगेंतू कसल पाठ आमकां दिला म्हणलेले. हज मितीन आमी साक्षात कृष्ण परमात्माले पादारविंदांतू केन्नाय नमस्कार करून आमगेल जीवन चलो चपळोक येवचे 5-10 मिनिट कृष्णाल बगेंतू प्रार्थना करून आमकां हेचे सेशनाक विराम दिवया.
म्हाका अति सुंदर जावन आशिल्लें एक श्लोक श्रीमद भागवतमाचे उडगा आसता आसा तांतू मिगेल बस्त प्रिय आशिल्ले ते श्लोक इति म्हळ्यार कृष्णाले हे विवरण हे श्लोका मुखांतर भारी चंद जावन आमगेल मन अंतू बसता ते बसका जाल्यार आमगेल मन फस्ट आमी थोडेची अवंगालन पुसुका कसं अवंगालन शुद्धीकरण आणि साधू संगान शुद्धाचनी साधू संगान जप कोरून श्रीमद भागवतम ऐकून ते अति सुंदर रूप आमकां आतां आमगेल मनांत हाडया सक्कड श्रद्धापूर्व हे श्लोक ऐकयाची आणि मना कोरून घेयाची पर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रात्वास कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रार्वेणोरधरसुधया पूरयान् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशात् कीर्तिः अति सुंदर जावन आशिल्ले हे श्लोक साक्षात श्रीला सुखदेव गोस्वामीक आकर्षण केलेलं असकी त्यांनी एक वनांत वतना व्यास मुनीले शिष्य जावन आशिल्ले थोडे गोपा त्यांनी कृष्णाल रूप वर्णन करता आशिल्लेच की या श्लोका मुखांतर तेन्ना सुखदेव गोस्वामी उठून चमकलेलो तांगेले निमगे येता तुमगेले गुरू कोण म्हणून तांणी सांगताची यो हांव तुका आपोवन व्हरता म्हणून इति म्हळ्यार हे अति सुंदर रूप बर्हापीडं नटवरवपु अति सुंदर मोरपंख खंय आसा तांगेले साक्षात परमात्माले नीटल्यार आसा नटवरवपु कोण साक्षात कृष्ण परमात्मा नृत्याचे रायू नट वर वपू वपू म्हळ्यार कसले तांगेले ते शरीरारी कर्णयो कर्णिकारं तांगेले करणारी अति सुंदर जावन आशिल्ले नील वर्ण आशिल्ले ते फूल दवरलेलें आसा आमकां उदकाचो येवचें पुरो आमगेले आनू आज्जो पुरो संध्या वंदन करतना खांदार एक तुळस दवरता तशीच कृष्णान हे अति सुंदर आशिल्ल्या कृष्णान तागेले खांदारी चंद कोरून एक नील फूल सान दवरलेलें आसा बिभ्रात वास कनक कपिशं वैजयंती च मालां कसं घालून घेतला त्यांनी हळदू जावन आशिल्ले स्वर्ण रूपी आशिल्ले अति सुंदर जावन आशिल्ले वस्त्र कनक कपिशं हळदू वस्त्र घालून घेतला आणि तांगेले शरीरारी वैजयंती च मालां वैजंती माला घालून घेतला रंध्रार वेणोरधर सुदया पूरयान गोपवृंदे रंध्रार वेणू अधर सुदया अति सुंदर जावन आशिल्ले तांगेलो ಒಂಟಾರಿ तुकुनो तांगेले कोणाला ध्वनी ऐकूचेक मेळटा आसा ते कृष्णाल रूप मोरपंख घाल्लेले
वैजंती माल घालले कनक कपिशम तसल वस्त्र कनका वस्त्र घालल कृष्णाले वंटा तो कोणू ते अति सुंदर जावन आशिल्ले ध्वनी तांगेले कोळला तुकून येतस पूरयान गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशात कीर्ति गोपवृंदे पुरा गोपातनी ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಗುಣಗಾನ ಐಕತೆಚಿ ಕೈವತ್ತಸಚಿ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಮಕ್ಷಿ ತಂಗಲ್ पादारविंदांतू अति सुंदर जावन ತಂಗಲೆ पाद तंतु मस्त नमुन्याचे चित्रपटस ತಂಗल पाया मुळांतू पादारविंदा मुळांतू चिन्ह ते पूरा वृंदावनांतू पळे पोळोनु कोर्नु ते गोपवृंदे मक्षी वतसची आता आमके सुंदर रूप आमगेल मन अंतस आमक दिसू पुरो हे कृष्णा मक्का तुगेले सुंदर रूप दोळे येद्रा दिसना मुरे कसं कोर्चेत्ताव म्हण दिसू पुरो तका कली संतरन उपनिषदातू आमक सांगून दिल्लेलं आस कोणा नारद मुनीन ब्रह्माक सांगून दिल्लेले हरि ओम द्वापरन्ते नारद ब्राह्मणं जगमाखतं भगवान् चं पार्यन्त कलिं संतरायामिति नारद मुनी पुरा लोकांतू वच्चे गुरु साक्षात गुरु तनी तंगेले की वचून ब्रह्मा निमगेत की हे मुनिवर्या या कलिकालांतू कसं करचे मी म्हणून तशी चर्चा जात असताना नारद मुनी सांगता ब्रह्माक कलिकालांत कसं कोरका म्हणाले कलिकालांतू नाम रूप तंगेले वपू नातलेरी होडना वपू आमगेल मन अंतस परमात्मा रूपारी आता मी सांगिले चित्र आमगेल मन अंतसता त्या मनात घेऊन नाम रूप आम्ही घेऊ का कशी घेऊ का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनम् नत्तपरतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते कसं करतो म्हणून ब्रह्मन सांगून दिलेले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमगेले डंब वंचना पूरा आमगेल हृदयान कसं सकड कल्मशस की त्या दूर वच कजलरी कलियुगांतू एक वाटस खै सांगिले कली संतरण उपनिषदांतू ते कसं वाट ये 16 अक्षर मंत्र केदनाय सदैव 24 hours ते आम्ही आमगेल मनांतू सांगता ताका आशिल्ल्या भितर शुद्धीकरण आशिल्ली टायम सकाळीची ब्रह्म मुहूर्तान सुरू केल्यारी 2 घंटो कृष्ण आले वगेन तू जप करूक अति तीव्र जावन आशिल्ल्या त्या टायमान तू आमकां मस्त तृप्ती मेळटा ताजे नंतर आमगेले सत्वगुणांतून हळूच रजगुणांत आनी तमोगुणांतू
तीस बत्ता दीस सांजी जाता जाता चेंज जाता असता त्या शुद्ध जावन आशिल्ल्या त्या समयांत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हांगा हांव आयच्या सेशनाक विराम दिवचे प्रयत्न करता आसा कसलेय चुकी जाल्लो जाल्यार मागून घेतास की तेमगेले मितिना कसलेय चांगस म्हण जाल्यार आचार्या तुमगेले कृमारा जाला लेक्चरात मुखेना तांगेल्यान तुमकां शिकून कळलेले वाजून कळलेले थोडेची प्रयत्न केलेले आस की ते तुमकां सांगून दिवचे का वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोणाके कसले प्रश्न जाल्यार निमगे आता। हरे कृष्णा माताजी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। वृंदावन चंद्र की जय, कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आयच सेशन सार्थक अस प्रभु जी। आई होप पुरा चेडू अनपळो नासचे पुरो प्रभुजीन सेशन सुरू करचे मारी अशें आशिल्लें की तांणी पुरा वृंदावनाचे प्राण्याल आवाज काणू एक अट्रॅक्ट केले। बिफोर म्हणटा पळय एक ट्रेलर ते वृंदावन बकासूर लील जावच बिशी फुडें एक ट्रेलर दिले की पुरा पक्षी आणि पुरा कशे आवाज करून कृष्ण गोप संग कशी खेळत आशिल्लो म्हणून। एंड देन ही एंटर्ड इनटू द लीला। थँक यू प्रभुजी। भारी भारी लायक जावन तुम्ही आज सेशन काढलेलं आसा। कोणाकाची आतुर प्रश्न असल्यार खंडीत निमगो येत। माताजी एक प्रश्न दिसता आसतना तू बाई उत्कल गॉड द कर्स हांव सांगिल्लें आसा जाल्यार हांव संक्षेप जावन अपासीक पण सांगूंक प्रयत्न करता आसा। गर्ग संहिता म्हणलेल्या पुस्तकांत तू गर्ग मुनीन बरयलेलें आसा की नारदाल आनी भोलाश्वकाल तांगेल्या चर्चेन तू उत्कला म्हणलेले असुरू हैग्रीवा म्हणलेले तागेले पूत आशिल्ले तागेले दंभ अहंकारा मितीन जाजली मुनील आश्रमा वचून जळकी दवरून खात आशिल्लो आनी थंयच्या वातावरणान तूं एगेन्स्ट करता आशिल्लो पुरा तेन्ना जाजली मुनीन ताका शाप दिवचे बकासूर जावचे का। माताजी तुमकां सॅटिस्फॅक्टरी आसा की त्या शापा मितीन त्यांनी कोक्करे ह्या बतकोळी जाल्लेलो आसा असुर जावन आनी कुठले तांकां कळतना तांणी तांगे लागीं माफ निमगोवचें आसा म्हाका माफ कोर का जाजली मुनी मागून घेतना जाजली मुनीन कडेन तांकां मोक्ष दिवचे सॉरी प्रायश्चित करची तशी परिहार करची तशी सांगून दिवचे आसा कसं जावं कोरका म्हणून। तशी तांणी बकासुराल रूपार येवन कृष्णा लागीं युद्ध करूं वताची युद्ध करून कृष्ण तांकां तांगेले चोंची दवरून दोन कुडको करून तांकां मोक्ष दिता। हरे कृष्ण। हरी बोल। आय होप आन्सर मेळ्ळा प्रभुजी तांकां। हरे कृष्ण। संत महाजन्मुनी हांणी अपार करुणा भावन आउट ऑफ कंपॅशन त्यांनी एक हे दिताची तांकां शाप करताची जनांक सो तांगेलो उद्धार जावो म्हणून। हरे कृष्ण। आनी कोणाक काय प्रश्न असल्यार प्लीज निमगो येता और चॅट बॉक्स हांवें घाले। मुरलीधरचंद प्रभुजीन गर्ग संहिता श्रीमद् भागवतम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तांगेले श्रील प्रभुपादाले तांगेले पूरा जनाले सार कितले तांणी पुस्तक वाचून आसचे पुरो मुरलीधरचंद प्रभुजीन हे 45 मिनिट्स लेक्चर करका जाल्यार मस्त तांणी प्रयत्न केलेलो आसा।
हे तांगेल प्रयत्न आम्ही सार्थकतान हाडका म्हळ्यार हे आम्ही ऐकून मुखारी हे सेशनाचे अर्थ कसं म्हळ्यार आमकां डुप्लिसिटी प्रभूजीन आमकां सांगून दिलेलें आसा बकासूर रिप्रेझेंट्स हिपोक्रेसी अँड डुप्लिसिटी म्हणून फटिंगतना एक डंब भावना हे आमगेल मना दुखून काडका जाल्यार मात्र आमगेली भक्तीन तूं आमी मुखार वचेत म्हणून प्रभूजीन आमकां सांगून दिलेलें आसा कशें आमगेले कोणे प्रिती जन येताना गेस्ट येताना आमी घर कितलें चंद करून दवरतात तांकां प्रिती वस्तू करताची वय की न्ही तशीच आमगेल हृदयान तूं आमगेल कृष्णाक बेस करोवका जाल्यार आमगेल हृदय चंद करून स्वच्छ क्लीन करका तेजे म्हळ्यार अर्थ कसं न्ही अनर्थ निवृत्ती करका म्हणून आणि हे अनर्थाचे हे असुर पुरा जन रिप्रेझेंट करतात ताका त्या असुराचे आमी आयकल्या निमित्त कसं जाता आमगेले आशिल्ले अनर्थ हगूर हगूर नाश जाता आणि देवाक आमगेल हृदया बेस्ट तशी स्थान स्वच्छ स्थान कोण दिवेत म्हूण हे मुनिवर जन संत वैष्णव जवानान आमकां सांगून दिलेलें आसा थँक यू प्रभुजी थँक यू फॉर द वंडरफुल सेशन ब्युटिफुल क्लास मस्त कमेंट्स आयलेले आसा भारी लायक करून आणि प्रभुजीन एक शॉर्ट नोटिसान हे तयार केलेलें आसा आणि केन्नाय तांची मातेरी असता कोणे स्पीकर वरिष्ठ स्पीकर तांणी चेंज करता आसताची आणि मुरलीधर चरण प्रभू ॲज युजल ही इज ऑलवेज ओके आणि तांणी मस्त प्रयत्न करून तांगेल बिझी शेड्युलान तू तांणी हे एक सेशन काडताची खूप खूप धन्यवाद प्रभुजी दंडवत प्रणाम थँक्यू सो मच हरे कृष्ण माताजी थँक यू हरी बोल पूरा भक्त तांगेले अनुग्रह मागून घेता आसा केन्नाय भागवत पुराण कोंकणीन तुम्ही प्रवचन आयकुचे येवका म्हणाले मागून घेता आसा पुरा प्रोग्रामान भाग घेवका तर भाग घेतले मात्र पावना त्याचे जप करूंक प्रयत्न करका म्हणाले अभ्यर्थन करता आसा मी मुखार येता लक्ष्मी माताजी लक्ष्मी मल्ल्या माताजी तांकां पळोवया आणि तांगेल कडेन भारी सुंदर एक भजन आयकून घेवे हरे कृष्णा लक्ष्मी माताजी हरे कृष्णा माता सक्रांत हरे कृष्णा हे भजन शीला जीव गोस्वामी तांणी बरयल्लें आसा हे भजनी बुक्का नांव कशें म्हळ्यार गोपाल चंपू म्हणून हे संस्कृत लँग्वेजार आसा अशी एक साना भजन सांगता आसा गिरी पूजेयम विहितं केना अर्चिशक्रपदम् अभयं येना गिरिपूजेयं विहितं केना पूतनिकासा निहता येना गिरिपूजेयं विहितं केना त्रनावर्ततनु दलनं येना गिरिपूजेयं विहितं केना यमलार्जुनतरुम् उदकलीयेना गिरिपूजेयं विहितं केना वत्सवकासुर हननं येना गिरिपूजेयं विहितं केना योमगासुर मरणं येना गिरिपूजेयं विहितं केना कालियदमनं कलितं येना गिरिपूजेयं विहितं केना करप्रलम्बक शमनं येना गिरिपूजेयं विहितं केना दवयुगमं परिपीतं येना गिरिपूजेयं विहितं केना त्रश्यति कंसा सततं येना गिरिपूजेयं विहितं केना प्रणवर्ततनु दलनं येना
गिरिपूजेयं विहितं केन यमरार्जुनतरु उदकलियेन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिपूजेयं विहितं केन। हरे कृष्ण। हे भजन सांगूक म्हाका अवकाश करून दिल्ले, भागवत पुराण कोंकणी म्हाका हांव धन्यवाद सांगता। हरी बोल जय। हरे कृष्ण। हरे थँक यू कृष्ण। लक्ष्मी माताजी, भारी चंद, हरे भारी कृष्ण। लायक कोण तुम्ही भजन सांगितलेस. थँक यू. एकदम शॉर्ट नोटीस माताजी सांगितलंय त्याला माताजीन भारी चंद कोण यथाशक्तीन प्रयत्न करून सांगितलंस. आणि त्यांनी केदनयच पळय शॉर्ट नोटीस सांगल्यारी त्यांनी सांगितलं सेवा ना म्हणाची आणि खुशेर जायत हांव करता म्हणून सांगून त्यांनी अपनेताची आणि टू द बेस्ट लेवलार त्यांनी सेवा करताची. थँक यू माताजी, थँक यू सो मच. हरी बोल. हरे कृष्ण. सो आईच टेक अवे पॉइंट सरलता. श्रील प्रभुपादान सांगितले बकासूर उद्धारांत कसं कळता सरलता ही जीवनांतू एक सार सरलतांतूची गंभीर पूर्वक जाऊन आम्ही देवाला नामस्मरण केल्यारी आम्ही जीवन सार्थक पावता. हरे कृष्ण. नरसिंह देवाला उडगास करून आम्ही नरसिंह प्रणाम मंत्र सांगून कोणाले काय प्रश्न नसल्यारी हे सेशन एंड करूया. हरी बोल. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा, जय जय नरसिंहदेव, प्रलदेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षः शीलठङ्कानखालाय. इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे. तव करकमलवरेणखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गाम्. केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव. जयो प्रह्लाद महाराज, जयो प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जयो प्रह्लाद महाराज. निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. निताय गौर हरि बोल. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव. श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय. भक्तराज प्रह्लाद महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.
हरे कृष्ण. दोन अनाउन्समेंट आसा की मंडे एकादशी आसा, सगळे जणांनी तांतू पार्टिसिपेशन करका आणि वेडनेसडेंतू श्री शिक्षाष्टकम हाजी वर्सेस कंटिन्यू जातली. तांतूय तुम्ही पूर्ण रीते तमगेले तन मन धन म्हणता बतन पार्टिसिपेट करून तुम्ही उपस्थित आसका. धन्यवाद. हरे कृष्ण. थैंक यू मरिदाचंद प्रभु जी. हरि बोल. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.